कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीचे खबरी सद्याक एक साश्टीचे एक दुखणे आणि मडगावचे दुखणे जर कितें म्हणलें जाल्यार आमचो सोनसडो। आतां सोनसडो निवळ केलो अशें आमचे मडगावचे म्युनिसिपालिटी म्हणटा, तरी आसतना अजून सोनसड्या वेले प्रॉब्लेम्स सोंपले नात। आनी हे आमचे काल एक वरभर जो पावस पडलो ताणें दाखोवन दिले ते लिचड म्हणजे आमचे कोयराचे जो हे आसा कोयर आसा ताका लागून जे दलदल जाता ती रस्त्यार येवन काल ताचेर उदक पडून एक 10-15 लोक एक्सिडेंट जालो आनी ते व्हडलो बोवाळ जालो काल राती। आनी मेन म्हणटे जेन्ना लोकांनी आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या इंजिनियराक फोन केलो ते फोन घेवपाक थंय इंजिनियर कोण नाशिल्ले, अशी तशी परिस्थिती आशिल्ली। सो देवादयेन एक बरें जालें की व्हडलो एक्सिडेंट जावंक ना। सो तितलेंच एक अजाप म्हणपाचें की एक ताका लागून सद्या लोकां मदीं एक बोवाळ जालो की हें चल्लां कितें काय म्हणून। आनी काल थंय त्या हाजे वेळार थंय आशिल्ले ते आमचे आदले झेडपी मेंबर मोरेनो रेबेलो। मोरेन, तुका पयलीं येवकार आनी म्हाका एक सांग, हे तुगेले सोनसड्यावयले प्रॉब्लेम तुवें काल म्हणलें तशें कितलीं वर्सां चालू आसा, हो येदो सादो प्रॉब्लेम कित्याक सॉल्व जायना? सी कित्या आतां तुवें सांगले ते भाशेन हो इशू जायते पयलो सावन हो इशू आहा। आनीक हो इशू आय विल एग्री लिटल कॉम्प्लेक्स इशू, सारको सादो इशू न्ही तो, बट इट इज नॉट दॅट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व इट, इट इज व्हेरी मच पॉसिबल टू सॉल्व इट। पूण कितें आतां सद्याक जे भाशेन आमचो आय कॅन से सद्या पळय आमगेलो सद्या पॉलिटिकल एटमॉस्फियर जो चलता आमगेल्या गोंय राज्यांत, दॅट मोस्ट इन द मोस्ट इश्यूज or most areas governmentaचे लक्ष ना थिंगा सारखे, तो they are busy in something different only. Okay. They are not there basically to लोकांचे जे प्रश्न आहे, लोकांले इश्यू आहे, जावं लोकांक कितें तरी जाय ते एरियान ते डोंट एप्लाय देव मायंड। आनी जे दुसरेच भाशेचो डेव्हलपमेंट which they think is required तो डेव्हलपमेंट एक्झॅक्टली काल थंय हे जावपाचें कारण कितें काय म्हणून इतले स्लिपरी जावन पडपाचें कारण कितें? सी कितें जाता, आख्खी गार्बेज ऑफ मडगांव आनी फातोर्डा सोंसड्यार येता आनी इट कम्स इन ट्रक्स। नाव दॅट गार्बेज इज कलेक्टेड ऑन म्हणजे आयचे गार्बेज फाल्यां कलेक्ट करता, ते गार्बेज ऑलरेडी इज decomposed garbage, and by itself it is releasing some liquid which is very slimy and slippery. आता ते गाड्यांक घालून येता ते आनी गाडी मागीर ती वयर चडटा। The road where they are actually unloading that garbage has got a climb. So when it climbs, automatically ते गाड्यां पळय कितें उदक सकयल पडटा, ते लिक्विड सकयल पडटा। आनी when the weather is hot, ते कितें जाता थिंगा ट्रेन ड्राय जाता। आनी काल कितें जालें, पावस पडलो म्हणटा ते फूल थिंग ते रोडार आहा एक्चुअली अनलोड करून गाडी पळय परती रोडार येता न्हू, तेन्नाय त्या टायरा लागून बी तेंगे ते सकयल येता थोडे, टायरांकूय लागता, गाड्यांतले पडटा, बट ते कितें जाता वेन द वेदर इज हॉट ते सुकता, सो ते तितलो प्रॉब्लेम जायना। बट वन्स देर इज सम वॉटर ऑन इट मॉइश्चर देन द प्रॉब्लेम स्टार्ट्स। आनी काल कितें जालें, पावस लेट पडलो तो, मग काल काय कोणाक खबर ना कितें जालें, कोण फास्ट वयता, फास्ट गेलो थिंग मातशें तूं स्लो डावन जालो पडलो ब्रेक मारलो जाल्यार। आनी काल इट सो हॅपन्ड कोण तरी आमकां फोन केलो थिंगा आनी आय रिच्ड इमिजिएटली, बट कितलो लोक पडला थिंगा आनी पडटा कितें करून सारके एक टिपिकल वे ऑफ फॉलिंग, सारके स्लीप जायन असो। पूण फॉर्च्युनेटली आय डोंट नो, फॉर्च्युनेटली कोणाकूच ते भाशेन सिरियस थिंग मार लागला जाल्यार आमकां खबर ना, म्हणजे लोक उठोन गेला। कळटा का न्हू, सारके स्लीप जावन पडले, थोडे थिंगा पडले ढाप करून, आनी भितर नॉयज सारको। हांव म्हणटा वाय
why government is so insensitive? So काल आनेक तातूंत कितें इश्यू आशिल्लो की that you have contacted municipality and nobody was nobody answering you. nobody was entertaining anybody. Actually MMC chairperson had to come there. It is his duty. MMC chairperson, CEO, they have to come there. They are looking after the administration. पण ते कोण येऊ नाही. आणि सेकंडली फायर ब्रिगेड ऑल्सो टूक व्हेरी लॉंग टाइम टू कम. ओके. म्हणजे फायर ब्रिगेड एक तर गाडी येयली ते गेली पण ते सकल असली. आणि when I contacted them, they said ती गाडी हा ती उदो ना म्हणून because we wanted to wash the road. ओके. सगळ्या रस्त्यात उदो मलतले that would got cleaned up. So 2-3 फाटी फोन मारले कोण म्हणून फायर ब्रिगेड आहे पण फायर ब्रिगेड एक सकल गाडी दिन देर इज नो वॉटर. ती रेस्क्यू व्हेकल वयता गेली. मागीर उदका गाडी येयली ती बरो लेट कोन येयल्या. बाय दॅट टाइम लॉट ऑफ पीपल फेल्ड ऑफ. आणि मागीर म्हणटा स्लोली पीपल केम टू नो सम डायवर्टेड दुसऱ्या सायडीन गेले. पुलीस येयले थिंगा. पुलीस ऑल्सो ब्लॉक द रोड एंड ऑल. बट दिस इज जस्ट एस्टरडे पळय ते रोड धुवप पळय जाला. दॅट इज अ टेम्पररी सोल्युशन. सी दिस इज अ टेम्पररी सोल्युशन. आणि जायते पाटी फाटी देखून कोण तरी आवाज केल्लो म्हणून आमदारान उदो मानकी धुयला. सात घालपाक पडले दिपण कडेन. सो ही तेणे कितें केलां थिंगा आमगेल्या कुडतोरी आमदारान. आणि ही पूड ऑन द फेसबूक आपण रोड धुयला बी सगळें केलां. बट दॅट इज नॉट वॉट इज एक्सपेक्टेड. सी तूं तें सॉल्व करपा जाय. बिकॉज सी आय एम टेलिंग यू तो पोट्टा संटा तकली बी आपण भुरगीं देखून पळटी धाकटे भुरगीं. सो पोट्टान तकली बी आपळ जाल्यार गेले न्ही. So इतले in what level? I don't think this type of things happen anywhere in the world. Okay, पण एक म्हाका सांग. आतां एक तो इश्यू जालो. दुसरो पयर ते सुके कचऱ्याक उजो लागपाचो. तर देवादयेन तो रोकडो कंट्रोल आयलो म्हणून बॉल जालें. नाल्यार ते परत फाटीं जालें तसो. कित्याक गरमे तेंप आनी जर ते सगळे कर्डा लागून जर सकयल गेलो जाल्यार परत त्या दिसा. सो होय एक प्रॉब्लेम आहा. होय सॉल्व जायना. See, problem solved ना मग तेंगेला वयर पडले garbage पडले आणि ढामको तेनु तेंका the due process how the garbage has to be handled is not followed. And solid waste management rules 2016 clearly says unsegregated garbage cannot be collected by any authority. So हे आता garbage पडे हाडटा it is also not it is not segregated. लोक कितें म्हणटा आमी सेग्रिगेट करता ते एकठांय करता आसतना परत डंप करता म्हणटा ते. Whatever it is, see at the end of it, one issue can be solved, but the government doesn't have its mechanism in place. आणि कोणूच issue serious घेना. मग पूण फकत थिंगा जायते you can say that lot of money is being spent, but to no result. Yeah. Lot of money is spent. Yeah. आणि त्याचो तो पयसो तो हूं वयता there is no accountability. म्हणून हाका जर कोणी जबाबदार आसा जाल्यार ती म्हणटी आमची म्युनिसिपालिटी. हे मान्य करता. सो तुमी कुट्टरकार ते म्युनिसिपालिटीक ब्लेम करपा वाट्याचेर तुमच्या आमदाराक कित्याक लागून ब्लेम करता? इज इट बिकॉज ऑफ द तुमगेले पॉलिटिकल कांयच ना. सी आमदारा ब्लेम करपा आमदार आपण पिक्चर येता रोखडोच. आमदारान ब्लेम करपा नाका. आमदार आपण पिक्चर येता. आय टेल यू हाव. आतां 2022 इलेक्शन जायन रिजल्ट बी जातरी मिनिस्ट्री बी फॉर्म जातरी बाबूश मनसराट पयलो थिंगा येयलो. खंय येयलो सॉफ्टवेअर विजीट केलें तेणें. आनी आमी इलेक्शन हारले. पूण आमी इलेक्शन हरले म्हूण आमी गांव सोडून गेले नाय आनी वचपाचें नाय केन्नाच. वी आर इन कुडतोरी ओन्ली. आमी फायनली वन डे आमचो अंतीम संस्कार म्हणटा थिंगा जातलो. एटलीस्ट इन माय मायंड. खंय वचपा नाय हांव थिंगा आहा. सो गांवांत आमकां कितें तरी रॉंग जाता ओर तें आमकां वी स्टँड अप फॉर दॅट. आनी वेन आय केम टू नो हो आतां न्यूली मिनिस्टर जाला हो थिंग येता. हांव सरपंचाक गेलो आनी ताका मेळपाक गेलो. आनी वेन आय वेंट इनसायड तिगूय आमदार आसले. तेंचे कितें डिस्कशन चलतालें थिंगा भितर. आनी कुडतोरेच आमदार आसलो. हे बाकीचे आमदार आसले दोगूय जाण. आनी इन ऑर्डर नॉट टू हॅव एनी कन्फ्रंटेशन कळ्ळें तुका हांव भायर रावलो. आनी मागीर तेंगे मिटींग काबार जाली. ते गेले सगळे तिनी आमदार गेले भायर सरून. आनी तो भितर आसलो कोणा कोण उलयतालो. हांव भितर गेलो आनी ताका सांगलें आय हॅड गॉन एक्चुअली टू रिक्वेस्टिंग वॉटर. तेन्ना ते पावस एप्रील म्हणल्यार पावस तेंकतालो. पावसा फुडें तेणें सांगलें ही वॉन्टेड टू डू समथींग देर टू क्लीन द थिंग एन ऑल. एंड लिटल बीट ऑफ दे हॅव टेकन अवे द पयलीं पळय तो डंप आसलो तो दे ऑलमोस्ट क्लियर्ड आउट दॅट दे हॅव डन. आनी आय वॉन्टेड टू टेल हिम आमगेले कुडतोरीचे 2 वॉर्ड MMC
is part of MMC. So tinga just next to that sort of part in the Kurtori येला असता थिंग येला असता त्या रोडार तू म्हणते म्हणजे काय हांव आशिल्लो तो हांव सांगत तें सारकें मरे क्लियर हांव खोटें कांय उलयना. सो ते रोडार मातशें मुखार जर वचत तूं दोनी सायडीन गार्बेज उडयलो आसता सारकी. ते कोण उडयता कितें काय खबर ना. सो थिंगान ते गार्बेज उडयताय आनी ती गार्बेज इज अ व्हेरी आयसोर म्हळ्यार कितें बुरशी दिसता भरपूर बुरशी दिसता. आनी आमी थिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी सुरू जाता म्हळ्यार तिंका तें बरें दिसना. आमी देखून जायत फावटी गार्बेज कलेक्ट केल्या पूण ती उडयतलो खंय हें तेका सांगपाक आमी गेल्ले बाबा ती तरी गार्बेज थिंगा थोडी आहा न्हू ना तुमी तरी ती कलेक्ट करे. कोण उज घाता पयर उज घायला आमकां खबर आहा कोणें घायला तो उजो. कोणें उज घायलो मागीर तो उज स्प्रेड जालो मागीर फायर ब्रिगेडीन उज पावयलो. सो आनी उज गार्बेजीक उज घालप इज नॉट अ करेक्ट थिंग. इट इज नॉट परमिटेड एक्चुअली. सो हेच आतां आमगेले हेच मनीस आहा ते तेणी उज घायला कलेक्ट केला आनी उज घायला थिंगा. सो आमी तेका सांगपाक गेल्ले एटलिस्ट थिंगा तरी ती एरिया तुमी निवळ दवरे. ओके वो गाडयांत बसलेलो वचपाक वो भायर भितर येयलो फक्त आनी बाबूशे सांगलो तेका उलोवपाक गरज ना म्हणून आमदार आपा तो म्हणलो डिफिटेड कॅन्डिडेट. आय एम अ डिफिटेड कॅन्डिडेट देर इज नो डाउट अबाउट इट बट आय एम एक नागरीक न्ही कुडतोरे नागरीक न्ही एक ग्रामसभा मेंबर. आय कॅन एनीबडी टेक अवे माय रायट ऑफ गिविंग माय ओपिनियन. Can anybody take away my right if I lose? But इतले तेका नो म्हणजे कितें म्हणटा तेका he has no decency. आनी आपण करतलो सगळें करतलो आनी कितें म्हण थिंग भाशण जाल्यार तूं आलो म्हळ्यार तुका खबर आसा ती आनी थिंग म्हळ्यार तो तेका सांगपाक लागलो आपण चोयता तें आनी कितें म्हळ्यार आयज ते खबरेक ऑलमोस्ट आनेक तेन्ना जेन्ना मोठो उजो पेटयलो पळय 3-4 दीस पेटत रावलेलो पळय तेन्ना त्या दिसाय तुय आशिल्लो थंय. अरे I was in that those days. It was in the month of in June. Yeah. I was in. थंय तुय आशिल्लो आनी मागीर रेजिनाल्ड येवन रेजिनाल्डान सांगिल्लें जो पर्यंत संसदाचो इश्यू सॉल्व जायना तो पर्यंत आपण सद्दां येवन संसदाचेर विजीट दितलो आनी कितें जालें तें हें करता पळय. सो मागीर कितें जालें. See, even in that during that time when who's president, I was in Velankani. And आमगेले ते सरपंच बी आसलो रोही मिनेजीस बी ते सगळ्यांनी म्हाका कॉल केलो अरे तूं हुंय आय कट शॉर्ट माय आय वॉज सपोज स्टे इन बेंगलोर आय कट शॉर्ट माय केम आनी संडे रोखडी मिटींग जाल्या ते दीस थिंगा मिटींगेक बी आमी सगळ्यांनी उलयले सगळें केलें एंड फायनली वॉट वी वर डिमांडींग जे पर्यंत तुमी हो उजो हो इश्यू तुमकडे सेटल जायना गार्बेज आनी हाण घायना काय थिंगा आनी गार्बेजान घायना काय जे पर्यंत तुमकडे हो इश्यू सॉल्व जायना दिस वॉज आवर डिमांड एंड वी ब्लॉक द व्हेकल्स आमकां अरेस्ट बी केल्ले रातचे इन्फॉर्मेशन दॅट आय एम देर इज ए FIR फायर्ड अगेन्स्ट मी आनी बट वी हॅव नॉट गॉट स्कॅर्ड आनी आमी कित्याक लागून तेन्ना कित्याक लागून येयले थिंगा इट वॉज अ व्हेरी बॅड सिनारियो होपफुली तसलो इतलो इंटेन्स फायर जालो ना जाता बारीक बारीक बट दॅट टायम म्हटलं इतलो स्मोक आख्ख्या गांवा सकयल स्मोक जाल्लो आनी यू कुडंट सी ऑन द रोड इट वॉज अ व्हेरी बॅड सिनारियो आनी दॅट स्मोक इज व्हेरी पॉयझनस सो हे इश्यू जायत आहाय आनी वी वर दॅट टायम वी वर टेलिंग द MLA दॅट वी वील टुगेदर सॉल्व इट पूण MLA तें आयकपा नाका आनी हांव म्हणटा कितें तूं सॉल्व कर आमकां नाका पण आमी फाटीं रावताय दॅट इज द प्रायमरी रिजन फ्रॉम 2022 यू मस्ट हॅव नॉट सीन मी वन डे इन सुसडा हांव येयलो ना तिका कित्याक तेणें सांगिल्लें न्ही आपण करता म्हणून आतां काल कितें जालें काल ऑल्सो वॉज अ व्हेरी सिरियस सिट्युएशन फॉर्च्युनेटली नोबडी हॅज गॉट सिरियसली इंजर्ड सो तुका आतां 2-3 वर्सां जालीं आतां 3 एप्रिलान 3 वर्सां कितें केलां कांय केलें ना न्ही आनी ही हॅज गॉट द गट्स टू से आपूण BJP गेलो कित्याक काम जाताय म्हणटा उदरगत जाता म्हणटा ही उदरगत जाता फकत तेजी दिस इज वॉट आय हॅव टू से गांवां कांय जावना आनी गांवां तो पळय उदरगत करता ते 2-3 वर्सांचे आमदार तेज बरोबर करताय नाल्यार म्हाका तें दाखोवचें 2-3 वर्सां म्हणल्यार 2-3 वर्सां आमगे ऑपोजिशना पळय आमदार आहाय लायक युरी आले न्हू जावं तुगेलो आल्टो आमी न्यू MLA जे 2-3 वर्सांचे आमदार दे आर डुईंग द सेम डेव्हलपमेंट वॉट ही इज डुईंग मीन फॅक्ट बेटर दॅन हिम आनी हे कोण म्हणटा रुलिंगाचे आमदार म्हणटाय रुलिंगाचो आमदार मिनिस्टर म्हणटा पयर तुमी आयकलां आसा तें बरें काम कर तूं सारकें मरे आल्टोना म्हणटा तेणें तूं बरें काम कर सो हो उदरगत कसलो उदरगत तेन्ना कित्याक म्हणटात एक बोवाळ जाता की एल्टनूय BJP वचपाक सोदता आनी त्या हिसाब नाकेरी चीफ मिनिस्टर तेन्ना हें केलें एखाद्या
ताणें एखादी बिस्तें म्हणलें आसतलें किंवा एक लोकांचें स्पेक्युलेशन आसलें पण ते लोक ते ताका लागून हे म्हणटात कितें CM आनी कॅल्टन बरो लागीं बरो आहा म्हणून ना पूण गोठो इनोवा फॉल्टोन न्ही तो लोकां आपणा पळय मॅन्डेट दिला तो फटोवपाना ओके आनी तो पयलो वचपाचो हय बिकॉज जायत तो प्रयत्न ताका केला अशें म्हणून आय ऑल्सो नो बट ही हॅज नॉट गॉन बिकॉज कितें आसता फायनली एक इट डिपेंड्स ऑन युअर अपब्रिंगींग फटोवपा जायना न्हू तुका यू वोटेड फॉर काँग्रेस आनी हे आमगे 8 जाण गेले ते सी दे आख्खे गोंयचो गोंयकारांचेर तेणी अपेक्षा कितें आसलेली ती सगळी तेणी झिरो करून उडयली तुगे कुठतरी आनी एक प्रॉब्लेम सद्याक लोकांक ते म्हणटे रस्ते सारके ना आनी तुगे आमदार म्हणटा बिकॉज ऑफ दॅट आमगेले कितें ते थंय अंडरग्रावंड केबलिंग आनी बाकी सगळें आशिल्ल्यान ताका लागून आपण करपाक शकना आपले जेन्ना रायचो रस्तो जालो बंद जालो आपणें हें जालें म्हणटा सो वाय यू आर बट तुमकां गांवांक तुमी ते रस्ते रेजिनलान फोडल्यात चय कितें जाण पात्रांव एक मेन प्रॉब्लेम आमगेले सद्या गोंयांत चलता ते सगळीं पळय कामां आहाय न्हू हो सरकार भायले पाटीन दिता ओके आतां खंय तरी अंडरग्रावंड केबलिंग चलता सादे डिगी काम सगळे ते भायलो कॉन्ट्रॅक्टर प्रायमरी हेल्थ सेंटर बांदता कोण बाटी म्हणून फ्रॉम दिल्ली सो आय एम सेईंग वॉट आमी गोंयांत कोण नाही कॉन्ट्रॅक्टर हे करपाचे ना बट ते कॉम्पिटेटिव्ह हातूंत भितर ते बरे आसताले गोंयकार सो देर हॅज टू बी सम प्रोटेक्शन ऑफ गोवन कॉन्ट्रॅक्ट वाय बिकॉज दे नो द लँड बेटर देन दीस पीपल सी हे हांकां खबर आसना वॉट इज द एक्चुअल लँड खबर नासता मरे काम तरी ताणें केलें करून घेवप PWD मनशांनी ते PWD मनशांक खबर ना PWD चे हात बंधन असताय when these people come from Delhi they you know they are coming they are all connected ते काम कशें करून घेवप म्हण तेय करपाक शकना काय म्हणटा का ते काम दॅट इज ते ताणें करपाक जाय it is their job but कितें आसा तसी PWD आनी less we talk better it is PWD न आतां रिटायर जाले म्हणजे आणपतून थिंग दवरले कळटा का न्हू बिकॉज तांकां कितें तरी बरें जाता दे आर कम्फर्टेबल विथ देम ओके what comfort is you know I don't have to say it so they have retired people who have been known for other things than their good work are being kept for years together because ते सगळ्यांक ते बरें दिसता बरें तांकां बरो सर्कल जाता कळटा का न्हू आतां अंडरग्रावंड केबलिंगाचो रोड तुमी फोडटाय न्हू ताका फोडपाक एक पद्दत आसता तुमी 8 सणा मिशनरी हाडली सारकी ती जुनी मिशनरी आनी ती ते ऑपरेटर सवाय भितर हाडले जाल्यार दे आर डिगिंग यू नो हॅपन वे ताका ट्रेंच जाय कितें ताका एक बरी नॅरो ट्रेंच मारपा जाय ती ट्रेंच हे मातासणा कोपशे काडले हॉट मिक्साचे बिकॉज द फर्स्ट ऑफ ऑल देर इक्विपमेंट इज नॉट प्रॉपर ते सगळे सवाय ते सोदताय न्हू आनी एनदर थिंग कितें जाता तो मेन कॉन्ट्रॅक्टर कामां करना तो सब कॉन्ट्रॅक्ट ताका सगळे सब कॉन्ट्रॅक्ट दिवप तेंगेले तो तर ओनर खंय तरी आसता आनी हांकां सगळ्यांची आतां सोडून आसता सो इट इज ऑल डन आनी सगळे ऑन बोर्ड एवरीबडी तूं म्हणटा भितर एवरीबडी इज ऑन बोर्ड फायनली तो लेव केबल घायला तो कितले लोकांक त्रास जाता आतां थोडे रस्ते खंय तरी थिंगा एक केबल घालपाकू थिंगा रोडू ना म्हणजे रोड आहा पण तेजे वयले माती पडलो आहा सगळे लॉट ऑफ प्लेसीस आर देर वेर मड इज स्कॅटर्ड ऑल ओवर द ग्राउंड दॅट रिफिलिंग हॅज नॉट बीन डन प्रॉपरली आनी इट इज सो डेंजरस पूण ते आमदारान एक्चुअली मातशें थिंगा लक्ष घालून तें करूं जाल्लें पूण तें जायना तुमी कित्याक वचना आमदारा मरे ते प्रॉब्लेम सॉल्व करा म्हणून एक सांगता तुका जायत पाटी तो आतां मिडियाचेर बी घालता ते कितें जाल्यार आपणा बोले येचें म्हणटा सजेशन करपाक आमी तेजे पयलीं सजेशन करूं वचपाक आनी तेणें हें दवरलो ना आमी पयलीं तेगेले तेजे बरोबर आसलो तेजे बरोबर आनी तेगेले पळय एटिट्यूड आनी हॅबिट्स पळय न्हू ते आमी तेगेले घरा कडेन वचून जायत पाटी ह्युमिलेट जाल्ले इट इज नॉट दॅट वी ओवरनायट आमी ते घराक वचून एक आमचे बारबरचो मनीस आनी आमी म्हणून जाता तुका फर्स्ट टायम आमदार जालो तेन्ना तेजे बारबर रावन ताका आमी आमदार केल्लो पूण तेगेले एटिट्यूड इज सो समटायम्स म्हणजे थिंगा तूं पोतून घे असो म्हणजे यू आर इनवायटींग ट्रबल हीज एरोगन्स हीज इगो इज सो बीग आतां तर हांवें दवरूंक मेळना इगो सो आमी तेजे पयलीं वचून चोयलां ते सगळे इवन वेन आय बिकेम फर्स्ट ZP हाऊ मच ही हॅज ह्युमिलेटेड वी ऑल नो ऑल दॅट बट दॅट टायम यू आर बोथ इन द सेम पार्टी न्ही दॅट्स वॉट आय एम टेलिंग न्ही आमी म्हाका ZP बसोवपी म्हणपा तोच माय एम्बिशन वॉज टू बिकम ए पंच मेंबर कित्याक थोड्यो वस्तू गोश्टी आहा बारीक बारीक गोश्टी थोडे पंच कोण आसले
आमकां फंड्स येल ना ते आमळे आमकां गळटा करपाक वी कॅन डू इट सो वी आय वॉन्टेड टू गो पंच एक दोग जाण मनशान सांगलें मागीर उमळाल तूं बस नाका थिंगा तूं डोंट सीट मागीर झेडपी इलेक्शन येवपा आहा तेन्ना तूं झेडपी इलेक्शनाक बस ओके म्हणलें नाका बरें नो प्रॉब्लम बट जेन झेडपी इलेक्शन फायनली केम तो दुसऱ्या मनशाक प्रमोट करपा लागलो आनी मागीर आमी ते आनी वेन वी टोल्ड हिम सांगपाक तेन्ना आज मेळया फाल मेळया मागीर एक दीस तरी कितें तरी तेका आपयलो आनी म्हाका आपोवपा लागलो आनी कॉम्प्रोमायज करया म्हणून हांव वचोंक ना कॉम्प्रोमायज करया म्हणलो हांव वचोंक ना हांवें म्हणलें हांव जाता तें जालें नो प्रॉब्लेम आमकां ते कॉम्प्रोमायज करपाक वी आर नॉट दोज टायप ऑफ पीपल म्हणलें जाता तें जावं बसलो जिखलो बट लास्ट 2 days मागीर येयलो तो कित्याक आमी म्हणटा ते स्वत उलोवपा मनीस फटींग पण आमकां जायना पूण म्हाका एक सांगात तुमगे आतां तूं म्हणटा की रिजनल सांगिल्लें की आपूण आतां गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करता आनी एज अ इंडिपेंडंट ही वॉज नॉट हॅविंग एनी आनी ऑप्शन नाशिल्लें ह्या वटच्यान रावनूय तागेली काम जावची नाशिल्ली सो ताणें घेतलो तो डिसिजन बरो दिसना सी काम जावचें ना म्हणून जायना तुका आतां एग्जांपल दिल्लें हांवें एक सिंपल आमदार लायक एल्टन तो काम करना आपणाली तेका तें सपोर्ट दिन सारको डजंट हॅव टू म्हणजे तेजें तोंड उत करून जाता तेका आतां यू नो कितले इश्यू जाले आमच्या गोंयांत आतां तेजें तोंड उत करपा आतां ओपन करता तो जाता तेजें ओपन करपाकू आनी तुका आमदार म्हूण विचून हाडलो कित्याक लोकांक विचून हाडलो कितें करपाकू नॉट टू यू नो टू गेट डेव्हलपमेंट करपा ना तूं नाव ही हॅज टेकन द चेअरमॅनशीप ऑफ IDC वेरी गुड हाव मेनी जॉब्स ही हॅज गिवन फॉर पीपल ऑफ कुडतोरी आयज व्हडलो हंगामा चलता थिंगा गोंयकार सगळे एकठांय जाले एंड दे हॅव गॉट मिशनरी दे हॅव फॉर्मड ए ग्रूप दे हॅव पुट मी ऑल्सो इन दॅट ग्रूप हांव तेंगे मिटींग बी अटेंड केलें ना बट सम ऑफ देम आर फायटींग एंड दे आर ऑफ द गोवन इंडस्ट्रियलिस्ट गोवन मिशनरी ओनर्स कसले जॉब ना तेंका जॉब दिना तेंका देर आर सम पीपल हू कम फ्रॉम आउट फूल जॉब इज एक्सकवेशन जावं कितें करूं तें करताय आनी सो मच सो आमगेली फाटी मर्मुगांव स्टील म्हणून एक फॅक्टरी आसली ती डिमोलिशनाक गेले इट इज रेज टू द ग्राउंड नाव आतां थिंगा आयकूंक येता सम कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज गोइंग टू स्टार्ट IDC चेअरमॅन तो थिंगा हाड मरे इंडस्ट्री इन दॅट लँड यू ब्रिंग द इंडस्ट्री देर that when he became the MLA first time in 2007 it was a very profitable running factory Moreno Steel and जायते लोकांना थिंगा काम आसलें during his within his first term factory बनवली तेणें बनवली म्हणल्यार तो आमदार जावन रोखडो विजीट केलें तेणें भितर आनी कितें तरी इश्यू केले पोल्युशनाचे बी आनी ती फॅक्टरी स्लोली इन हिज फर्स्ट टर्म ओन्ली निदायली सारकी ती फॅक्टरी हाडलेली 7 दिनां सो कितें तरी तेका दिसतालें ती फॅक्टरी चल्ल्यार साडे इट इज वेंडेटा ओवर ही वॉन्टेड दॅट 7 दिना सारके पाकटे कापपाक तेणें ती फॅक्टरी समाव तेणें ती बंद उडयली आनी त्रास लोकांक जाला त्रास सगळे लोक बेकार पडली फायनली दॅट कंपनी डिड इवन पे द ड्यूज ऑफ द पीपल स्टील सम ड्यूज आर पेंडिंग बट नाव व्हॉट इज हॅपन्ड now it has been raised to the ground using machinery A to Z from outside कोण एकलो थिंगा जॉब even I had gone there but आमकां तें जॉब मेळना so I am not a person who will fight for my benefit so I just gave up but आतां एज ए IDC chairman हे जो फॅक्टरी तूं हाड मरे थिंगा किसलेली फॅक्टरी ए नॉन पोल्युटिंग फॅक्टरी ना नथिंग इज हॅपनिंग लायक दॅट तो बट एक तुगेले तुवें ताका पयर एक हें केल्लें चॅलेंज दिल्ली तो ग्रामसभेक येवन उलयना आनी हें केन्ना सो ताणें तुका एक चॅलेंज दिल्या आपूण ग्रामसभान सगळ्या येवपाक शकना बिकॉज आय एम नॉट अ मेंबर ऑफ दोज ग्रामसभाज ताणें तुका एक चॅलेंज दिल्या की यो आमी हाजेर लोहिया मैदानाचेर डिबेट करया म्हण सो तुका एक्सेप्ट आहा तें he has got one very good talent तो कोणाक मिसगायड करता तो फॉर दिस ऑल दिस टर्म्स इज ओनली मिसगायडिंग पीपल आतां कुडतोरेचे ग्रामसभाक हांवें प्रश्न घायलो तुमी 17 crores प्रायमरी हेल्थ सेंटर बांदताय न्यू प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाल्यार तितू फॅसिलिटी कितें आहाय बिकॉज 53,000 लोक कम्स अंडर दॅट प्रायमरी हेल्थ सेंटर नॉट ओनली कुडतोरी neighboring constituencies also part is coming in that that is the primary health center आणि 17 crores जेन्ना तुमी मोडटाय तेका फॅसिलिटी कितें आहाय लोकांक ह्यो तुमी मातशें सांगचें म्हणून सरपंचाक चाललें ऑपरेशन आनी सरपंचाक चाललो ऑन 2nd of October ग्रामसभा जेन्ना जाल्ली
त्या दिसांनी कितें तेंगेलें तें स्टार्ट जालां काम. सो 2 ऑक्टोबर स्पेशल ग्रामसभा हांवें सरपंचा कडेन जाल्लें. सरपंच आमकां कांय खबर ना म्हणलो चोय म्हणलें मातशें म्हायती काड. नेक्स्ट ग्रामसभा तरी आमकां ती सांग. नेक्स्ट ग्रामसभा नोव्हेंबराक जाली. जेन्ना नोव्हेंबराक ग्रामसभा सरपंचा कडेन जाल्लें आय पुट दिस क्वेश्चन टू हिम. अगेन ही डजंट नो एनीथिंग. कांय खबर ना. अरे म्हणलें सरपंच, it is your duty to look after the health as a sarpanch of the village. The duty of the sarpanch is to look after the health, drinking water, sanitation. हे स्किम्स गव्हर्मेंट आहे ते लोकां मदीं पावोवपाची. हे तुगे बेसीक फॅसिलिटी आजून तुका खबर ना. आतां म्हळ्यार फाल्यां थिंगा आज सद्या आहा थिंग म्हळ्यार सद्या कांय कॅज्युअलिटी ना, कांय ना. इट्स जस्ट यू हॅव ए सिरियस प्रॉब्लेम तुका एम्बुलन्सान बसयलो म्हणून धाडलो. सो वाय यू आर नॉट कितें आपण फायंड आउट करता म्हणून कितें सांगिल्लें तेणें. Second thing I asked him about a leprosy land. Because leprosy land, I put 3-4 RTIs. Maka clear category number reply made na that this project of that IRB is cancelled. IRB चा. फकत तो health department म्हणटा get clear. This is matter of home department. Home department म्हणटा this is not with us. You can go for appeal. Only this type of things. किती आता IRB आता थिंगा IRB अजून तो प्रोसेस किती तो क्लॅरिटी ट्रान्सपरन्सी ना. Okay. So these are asked. This were the 2 and 3-4 questions. So yeah, you asked that question. This question. What was now next day. What was the answer of the? Sarpanch doesn't know anything. Sarpanch put आणि किती झाले 67,000 non-development slope. वो convert झाला to settlement zone. डोंगर. 67,000 square meters of a non-development zone has been converted to settlement zone. आणि वो इश्यू आमकां जेन्ना मेळ्ळो आमी तेजेर एक व्हिडिओ बी काडलो. पळय थंय ते आमगेले काँग्रेस मिटींग बिटींगे सांगेल सेम इश्यू. आय डोंट रिमेंबर तो जाल्यार बट कामां गांवची जालना कामां दिसता म्हाका सेम इश्यू. ओके हा. सो वेन आय टोल्ड आज सरपंच आमी तो पयले दीस आमी 25th of August वॉज माय बर्थडे. ते दीस आमगेले जायते लिडर येयलो आसले थिंगा हो इश्यू आमी मातशें डिस्कस जाल्लो. 26th of August हो आमगेलो आमदार सरपंचाक घेवन आनी एक 2 पंच मेंबरांक घेवन कलेक्टर वचून ही इज ऑपोजिंग दॅट कन्वर्शन ऑफ 67,000 स्क्वेअर मिटर्स टू सेटलमेंट झोन. ही गिव ए लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन. बरी खबर न्ही. व्हेरी नायस. आता हे दोन्ही तिनी इश्यू क्लब केले. हे दिसा क्वेश्चन आस्क्ड सरपंच. हे दोन्ही इश्यू ताणें क्लब केले आणि इमिजिएट आफ्टर द प्रेस ग्रामसभा प्रेस घेता आणि प्रेसाचें कितें म्हणटा हांव विचारता क्वेश्चन सरपंचा कडेन अबाउट हेल्थ प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावं अबाउट दीस कन्वर्शन ऑफ दीस 67,000 स्क्वेअर मिटर टू ह्युमिलेट सरपंच. ही क्वेश्चन म्हणटा आपणाक विचार. ही क्वेश्चन म्हणटा तो आपणाक विचार. इन वेरेज both these subjects are completely in the domain of the sarpanch because सरपंचा घेवन तूं ऑब्जेक्ट करपाक गेल्लो. सो सरपंच शुड नो बाबा आतां लेटस्ट कितें आसा तेची सिट्युएशन. सरपंच म्हणटा आपणाक खबर ना. प्रायमरी हेल्थ सेंटराची खबर. सरपंच इज सपोज टू लूक आउट द हेल्थ केअर ऑफ द विलेज. यू हॅव क्लियर दॅट फायल. तुका खबर ना. आनी हें डिस्कस करपाक आपण म्हणटा डिबेट करपाक तुका रेडी आहा खूंय बाजारांत नाजाल्यार लोहिया मैदानांत. आतां क्वेश्चन इज हियर. ही इज द ग्राम सभा मेंबर. फॉरगेट अबाउट MLA. Forget about being the MLA. He is the Gram Sabha member of this panchayat, Gurturi panchayat. So your allegation was only be only be Gurturi because you are not other Gram Sabha. Even he can go as an MLA in other Gram Sabhas in Raya, Rajhol, Kamburli. He can go as an MLA. Okay. He can go, but here he has to come because forget about being MLA. He is the Gram Sabha member of Gurturi. तू तीन येवन विचार मरे और तू कितें सांगपाचें थिंग डिस्कस मरे. आपण येना घर रावता. सो द फॉलोइंग ग्रामसभा पयर जाली ती दॅट डे आय आस्क्ड द सरपंच आतां तेका आपय डिबेट करपाक. आय एम वेटिंग फॉर यू स्टार्टिंग ऑफ द ग्रामसभा. आय टोल्ड हिम यू कम कॉल हिम लेट अस डिबेट. कित्याक तूं डिबेट तर करपा आहा अबाउट दिस मॅटर. दिस इज द करेक्ट प्लेस. सो यू आर रेडी टू डिबेट एनी टाइम. आय हैव आस्क्ड द पीपल. आय पुट द फर्स्ट क्वेश्चन टू द पीपल. ये प्रायमरी हेल्थ सेंटर खबर सरपंचा कडेन विचारप इज ए रॉंग थिंग. यू टेल मी सेट तुम तर वय म्हणटाय न्हू जाल्यार हांवें वचून बसता आनी उलयना. एवरीबडी सेड ना सारकें. हे आतां गेले तूं म्हणटा हे डिबेट आनी कितें आनी तें म्हणटा तें सद्या आमदार तो आहा.
तो आनी एकूच अजून एक 3 टर्माचो आमदार तो आनी थंय आतां काँग्रेस पयलीं एक तेंपार कुट्टोरी द बेस्टर्न ऑफ काँग्रेस बेस्टर्न ऑफ काँग्रेस बेस्टर्न ऑफ काँग्रेस अशें हें करताले. लास्ट टायम कळ्ळें इट इज नॉट अ बेस्टर्न ऑफ काँग्रेस बिकॉज BJP उबी राविल्ली काँग्रेस उबी राविल्ली मागीर बाकीचे आशिल्ले इतले आसतना रेजिनाल्ड एज अ इंडिपेंडंट जिखलो. सो लोकांचो मॅन्डेट आसा म्हणून जिखलो हे मान्य करता आमी हूंय मान्य केलें आम ना हूंय म्हणला. वी हॅव नेवर सेड नो. सो आतां तूं आतां म्हणटा 2027 आतां 2 वर्सांनी इलेक्शन येवपाक. सो तुका कितें दिसता आसा तुमचे कडेन कापस्तात काँग्रेसी कडेन ताका हें करपाचें काय तो म्हणटा आपणी कामां केल्यात लोक आपल्या बरोबर आहात आपल्याक कोणाच्यान म्हणजे आपल्यालें पोजिशन बरें आहा आनी जे कोण बोवाळ मारता बोवाळ मारत रावनी म्हणटा अशें तो म्हणटा. सी प्रत्येक गोष्टी पॉलिटिकल एंगलान चोवपाक जायना सुशांत बाब. हय आतां हांव जेन्ना ग्रामसभा वयतां आनी हांव एक प्रश्न म्हणटा हय हांव थिंगा 27 आमदार जावपा जाय म्हणून ते बरें तशें म्हणटा ते संदर्भान हांव वचना थिंगा. आय एम ए ग्रामसभा मेंबर ऑफ कुट्टोरी. आय एम पुटिंग माय क्वेश्चन इज अ ग्रामसभा मेंबर. ते जालें हो इश्यू न्ही मुगे क्वेश्चन हांव आतां इन 2027 आसा काय 2022 was a different situation. Was it different situation? आमची कितें मिस्टेक जाली थिंगा there's a different story. But 2027 is a different ball game. आणि you have seen हे पयलीं पळय आमगेले थोडे पार्टी आहले वोट स्प्लिटींग पार्टीज तांकां हे पार्टी लोकसभा इलेक्शनाक जागो सारको लोकांक दाखयला कित्याक ते 2022 ते लोकांक खबर नासली. आज 2000 आमगेल्या फाटी इलेक्शन जालें ते इलेक्शनाक लोकांनी सारको तांकां हे वोट स्प्लिटींग पार्टी आहा तांकां जागो दाखयलो सारको कळ्ळें तुका न्हू. सो 2027 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वोट स्प्लिटींग आरजी म्हणटा आमी कोणाच्या पार्टीचें नांव घेयनाय. वी डोंट वॉन्ट टू टेक द नेम्स बट इट इज अ फॅक्ट दॅट आनीकूय पार्टी आशिल्ल्यो TMC आशिल्ले मागीर येते आमगेले आप आशिल्ले. आप was our respectable honorable alliance partner in our Lok Sabha election. It is too early for me to talk anything about them. I don't want to talk anything about them. And of course, if there is a combined opposition, it is always good. But then there is definitely in everything there is a senior partner and junior partner. If junior partner thinks that I am the senior partner, then that cannot work. Okay. पण ते सगळें जालें पण तुका 2027 कितें दिसता काय म्हण कुर्तरी कितें जातलें दिसता तुका तुजें आतांचें रिडींग पळय मागीर कितें जाता तें जावं न्ही मागीर पण सद्याचें रिडींग जाल्यार तुका कितें दिसता Congress has got a very good chance. कित्याक लागून in 2027? कित्याक लागून Because now everything is crystal clear न्ही. See last time कितें जालें काँग्रेसा टिकेट एक दिली रेजनाल्डा दिली. रेजनाल्डा टिकेट दिली कित्याक दिली एक्चुअली ताका टिकेट दिवपा न्हू कित्याक ताणें ZP इलेक्शन आसान ताणें काँग्रेसाचे एगेन्स्ट काम केलो. हे सीट आमगेले कुर्तोरीचे ZP रिजर्व करून गेले ताणें एक्सेप्ट केलां आपण केलें म्हणटे तुमी पयलीं येवपा म्हणटा आपणा बरें पयलीं येवपाचें आपण तें करतालो आनी कितें ऑल दॅट. सो ही हॅज एडमिटेड दॅट ही हॅज डन दीस रिजर्वेशन and when he did that reservation there was a demand to put my wife and she won, but he worked a lot against the Congress candidate in Kurtori and Raya also. And being in Congress only. Being in Congress and Raya ताणें दामण म्हाका 2-3 फॅमिलींक सांगितलं that he told it him आपण हे पाटी काँग्रेसा बरोबर आसपाना काँग्रेसा कॅन्डिडेटाक वोट मारना काय आनी तो थिंगा कॅन्डिडेट उडयलो ताणें हियर सम ऑफ बिकॉज आवर गुड relation with the people, he was not able to succeed. And in this situation, everything was known by the High Command, but ticket was given to him finally, and I had to do that. You had to go to the BJP वचपा पडलें. वचपा म्हणल्यार I went with a heavy heart. पूण कितें जालें जेन्ना there was it was a run up to the election. आमचे बरोबर थोडे लोक आसले ते म्हणूंक लागले सी तूं तर आतां डिसिजन घेयना न्हू we will also join him. So I had to do it with a heavy heart. So once I went, मागीर तो काँग्रेसीक सोडटाणे. मागीर ताणें काँग्रेस सोडली न्हू. See how it happened. TMC हे केलो मागीर आपा कडेन पयलीं आपा कडेन वच म्हणलो मागीर TMC कडेन वच म्हणलो मागीर इंडिपेंडंट रावलो. Somehow there was he had no serious opposition that time. Okay. I was the only opposition. And you came back in Congress, but लोकांनी इतलो BJP बरोबर आहा म्हणून लोकांनी मारला. आतां हांव BJP वयतलो परतो BJP वयतलो म्हणून ते ताणें भरपूर प्रचार केलो. I thought that people will never take that seriously, but people took it seriously. See, if I had intention
of sitting in the coming back to Congress was to win and go back to BJP. My wife was a Congress ZP. See, when I went there, she didn't even come there. And they were also asking her to come, but I said no. We said no because she has been elected on a Congress ticket. Okay. So she cannot fool the voters, and that is my mentality. We are not in that here just to, we cannot do those type of things. We have to keep some principles. Okay. Other Falik that is in the hands of the people. Okay, but तू म्हणता काँग्रेसीचे आता बेज थंय वाढपाक लागल्या. सो कित्याक लागून म्हणतो एक कारण आमचे सामको टाइम काबार जावपाक लागला. बरो, लास्ट क्वेश्चन करून आमी हे करूया. See, looking at the 2027, recently Lok Sabha 2024 Lok Sabha election झाला नो. Okay. We got a lead of 9,250 votes there. ई lead केन्ना जाल ना. Okay. और रीजनल काँग्रेसी आमदार आसतना बी ती लीड जाल ना. Okay. लास्ट आमगे एमपी आलो साडेतीन कुडतोरीचो एमपी MLA ऑल्सो कुडतोरीचो. इन दॅट ऑल्सो साधना कितली लीड मेळूना 8,000 किती मेळ्ळी. ओके. आणि ही 9,250 लीड मेळ्ळें. बिकॉज देर वॉज अ कंप्लीट, आय कॅनॉट टेक क्रेडिट फॉर दॅट. इट इज द पीपल्स मुवमेंट सारको. ओके. काँग्रेसा एक सायडीन पयशे नासले कित्याक जाण तूं ऑपोजीट बसलो ती थर्ड रिचेस्ट इन इंडिया कॅन्डिडेट. आमकां पयशे नासले पूण कितें लोकांनी आपण एकट्यान वोट मारलो बिकॉज दे नो दॅट काँग्रेस इज द ओनली होप फॉर गोवा. द पार्टी हॅज गॉट अ गुड आयडियोलॉजी, बट थोडे लिडर सारके फोटींग तेणी ती काँग्रेस काबार केली. पूण आतां ते सगळे भायर गेले हाय आणि आतां सध्या लिडर आहाय ते तुमगे भितरली गार्बेज आहा ती ऑलरेडी गेली भायर आणि आतां आहाय ते लिडर आहाय ते मातशे गोंयकारांचे पासत चिंतपाचे लिडर आहाय. ओके. ह्या पयलीं जालें ते फकत आपसुवार्थी आपणाचे चिंतपाचे. कळटा काय न्हू. आणि बिफोर आय गो हो आमदार आमगेलो कुडतोरी आमदार म्हणटा परतून काँग्रेसान आपणाक कितें दिलें काय म्हणटा. काँग्रेसान पोकळ केलें सारकें. तो पयलो लुईजिन फालेर जालो प्रेसिडेंट पार्टीचो, तो मागीर जावन तुगेलो गिरीश चोडणकर जावन सगळे ताणें पब्लिकली ह्युमिलेट केले. इवन लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाबू कावलेकर हो लिडर मिटींग चलता आसतना भायर येता तो फ्रॉड म्हणटा. बाबू म्हणटा तो फ्रॉड म्हणटा चोर आनी कितें तेगेले उलोवप हे भाशेन बिकॉज ही ऑलरेडी हॅड सम डिफरंट मायंडसेट. सो आणि लास्ट इतली करून ताका काँग्रेसान टिकेट बी दिली ती तेणें सोडून तो गेलो आणि लोकांक सांगलें मागीर आपण काँग्रेसाक सपोर्ट करता म्हणून आणि जिखून येयलो आणि पयर विथीन 1 hour गिव द लेटर टू बीजेपी. सो आमी ही हांगा चर्चा हांगाच थांबयतात. मेन म्हणटा ते एक मोरेनान सांगला की बिकॉज ऑफ गांवच्या इशू खातीर जर डिबेट करपाक जाय ही इज रेडी फॉर डिबेट. सो हे पळयान दुसरे ताणें हें केलां की 2027 काँग्रेस परत पोजिशनाक हातूंत भितर पुट्टले खेळपाक शकता. सो आतां 2027 अजुनूय 2 वर्सां उरल्यात. कितें जातलें तें तेन्ना कळटलें. पूण इतलेंच आमी हाजेर हें करुया की मेन म्हणटा तें कितेंय जावं आमदार खंयचोय आसूं गांवचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. ताका लागून सगळ्यांनी एकठांय येवन काम करपाक जाय. आनी ताचेर डिबेट जावन जर कितें जाता जाल्यार आनीकय कितें तरी बरें येतलें. इतलेंच म्हणया आमी आनी आमची भासाभास बंद करया. मरण देव बरें करूं आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पयसा वाच गोमंतक TV.